सांगता माझे कलीग कावन्सिलर्स आहा 24 जण एकटोय म्हाजेर बेजार ना. तुका खरें सांगता हें पॉलिटिकल. हे म्हाका सांगतात फोन करून आमचे ना रे शाणे बाबा, आमचो कांयच मिस्टेक ना, आमकां सायन मारची पडली. हेणी सायन लागले, तेणी फोन मारलो. कोण कोण व्हडले व्हडले फोन मारतात खंय सायन मारा म्हणून. तेंच्यांनी म्हणून मारली ती सायन. कितें करतलो एक्चुअली तुका हे कित्याक मोशन मूव जाला तें सांगता. SIR जालो हा SIR मरे आमचे BJP वोटर म्हणल्यार पळय आमचो पयलो कॅन्डिडेट आसलो BJPचो कोण मिलिंद नायक. हेका वोट मारलेले अरावंड सगळे लोकांक मरे ऑप्शनां घालता हो कोण हो काँग्रेसीच्यान आतां येयला तो BJP. हेका पयलीं काँग्रेसवाल्यांनी हेका वोट मारलेले पळय तेंचेरय घालता ऑब्जेक्शन. कोण तेका वोट केल्ले ते काँग्रेसीक वोट केल्ले पळय तेंचेरय ऑब्जेक्शन. आनी पयलीं BJP कोण मारल्या कोणी तेंचेरय ऑब्जेक्शन हो घालता. कोण हो आतांचो आमदार आतां BJPन आहा तो. हांवें मागीर कितें केलें, लोक तर खरें जेन्युनूय आसूं शकता ऑब्जेक्शन आनी थोडी मुद्दाम घातल्या, थोडी घरां आसली तेंचेरय घातल्या मुद्दाम ऑब्जेक्शन. हांवें मागीर कितें केलें, हो जर आमदार हांगा रावत ना 18 वर्सां मायज जाली, सगळे जगाक खबर आहा रावना तो दापोली रावता. एक्चुअली ऑर्डिनरी रेजिडेंट आसपा हे कंपल्सरी आसपा जाय. तुजी घरा 5 बंगले आहा म्हणून तूं 5 बंगल्याचेर जाय तेन्ना वोट शिफ्ट करपाक मेळना. तूं रेगुलर रावता, न्हिदता, उठता, खाता पिता पळय थंय तुजो वोट आसपा जाय. म्हणून हांवें तेचेर घातली. ते आसूं पावरान आसा सगळे तेंचे गव्हर्मेंट ऑफिसूच तेंचे म्हणून ते थंय वोट उरले. म्हाका कांय ना ते सोड, ते सेपरेट इशू. पूण हांगा हेंकां कित्याक दुखले काय कळना. हेंकां आमच्या कलिगांक दुखूं ना तें सांगता तूं. सगळे कावन्सिलर म्हाका सांगला, म्हाका हांव खंयच्याच कावन्सिलरच्या बेकार 24 कावन्सिलराचे हांव बेजार ना. हांव पयलीं म्हाका एक फोन येयल्यार हांव रिजायन जाता आसलो तेंय सांगता. आतां मुद्दाम फेस केले कित्याक खबर आहा मरे BJPक मरे केन्ना पडपाक शकना. BJP ओडोवपाक BJPच जाय. आनी आयज तेंच्यांनी प्रूव केलें ते कोणी हे BJP वाल्यांनीच प्रूव केलें. आनी हांव 30 वर्सां पयलींच्यान BJP आहा. हांव कोणाक लागून हांव पयलीं काँग्रेसमॅन, आतांय सांगता काँग्रेसमॅन हांव पयलो. हांव मनोहर भाईक पळोवन हांव BJPन एंट्री जाल्लो. आनी आयज पर्यंत आनी आयज म्हाका मोदी हांव भक्त म्हणटा, हांव मोदीचो भक्त आयज म्हणटलो. आयज हे गोंयचे BJP कितें कर तेंकां मरे ओल्ड कार्यकर्ते नाका जाले. आतां तेंकां भरभरून मेळटा. जिखता तेका रेडिमेड घेतात ते. तेंकां ओल्ड कार्यकर्ते म्हणटा ते तेंकां नाका आतां. तेंकां पावर मरे विकतो घेवपाक जाणा ते आतां. आयज आमचे नो कॉन्फिडन्स मोशन एगेन्स्ट आमचे वायस प्रेसिडेंट रामचंद्र नायका रामचंद्र कामत हेच्यार घेतलेले. हे जे मोशन तेंच्यांनी हाडले ते इलिगल आणि मोशन फेल्ड. इतले असताना तेंच्यांनी फोर्सली मोशन पास करून घेतले. तेंचे टोटल मेंबर हा 12 जाण आणि अध्यक्ष धरून 4 पासून धरून 13 जाता. एज पर म्युनिसिपालिटी एक्टान सारखे बरयल्ले आहा की व्हॅन द चेअरपर्सन इज प्रिझायडिंग द मीटिंग हॅज नो राईट टू वोट. तरी पण त्यांनी आपणाचो वोट धरला आणि त्यांनी आपणा वोट करून 13 जाण मोशन पास म्हणून केला. हे खपोवन घेवपाचें ना. हे सगळ्यांनी आमी हायलायट करतले आणि आमी कितें आहा तें दाखोवन दितले. कॉन्फिडन्स मोशन मिटींग आसली. मिटींग जाली ती टोटल इलिगल जाल्या की तेंच्यांनी मोशन मूव केला पळय. मोशन 2 तारखेर मूव केल्ले. आतां ते मोशनान मूव केला अमय नायक एंड अदर कावन्सिलर. आतां आमकां खबर, आमी आतां 25 कावन्सिलराचें नांव सगळ्यांक खबर आहा. पूण अमय नायक हो कोण तो खबर ना. हेंच्यांनी एक्चुअली मोशन मूव करता जाल्यार कायद्यान कावन्सिलरान मूव करूंक जाय. बट हो अमय नायक कोण तो आमकां खबर ना. अमय नायकान आनी अदर कावन्सिलर म्हणून हे गेला. सो हे एकूच हेजे वयल्यान ते आयचे मोशन फेल जाता. तरी आसतना चेअरपर्सन आपली मनमानी करून कायद्याचे उल्लंघन करून आयज मोशन करून त्यांनी हे केलें आनी आमी टोटली तांकां प्रोटेस्ट केलें आनी आमी हेजेर लिगली एक्शन घेतले. तेंचे रिजन कितें सांगले जे नांव तेचेर अमय नायक घातल्याचेर? ते सांगता टायपिंग मेरर जाले. आतां म्हाका सांग 2 तारखेर हें दिल्ले ते लेटर तेंच्यांनी चीफ ऑफिसराक केला, DMAक केला, आमचे तिनूय ऑनरेबल MLAक केला, आमचो मिनिस्टराक केला. आनी तेतून तांकां अजून जर तांकां ते मिस्टेक जाली कळना जाल्यार कसले हे करता. हेंचे परत मिस्टेक. लास्ट टायम तेंच्यांनी कायद्यान मोशन मूव करपा जाल्यार तेंच्यांनी चेअरपर्सन बरोवंक जाय. तेंच्यांनी DMAक धाडले. DMAन तेंच्यांनी हे करून हे केली. ती कितें व्हडली लॉस आमकां. एक क्लास म्युनिसिपालिटी अशें जर मिस्टेक कर लॉस करी जाल्यार आमचे कॉन्सिडरन फायदा कितें. लोकांनी आमकां वोट दिला, ट्रस्ट करून दिला आमकां लोकांचे मुद्दे मांडपाक. आनी जर एक कायद्याक इलिगल जर करता आनी ताका फाटीं बद्दल हितून हे कितें आहा. मोशन पयलीं म्हणजे इनवॅलीड तो मोशन फायल करपी मनीस अस्तित्वान ना.
अमय नाईक म्हणून फाल्यां सकाळीं रँडमली कोणूय येतलो आनी आमचेर मोशन एप्लिकेशन एक बरयतलो आनी आमचो जो चेअरपर्सन आसा तो बुदवंत आसा तो आनी कंडक्ट करता मिटींग तसले एप्लिकेशनाचेर एक अननोन थर्ड पर्सन वोट करपाक शकना, नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव करपाक शकना. ही फर्स्ट इलिगॅलिटी तेंच्यांनी कंडक्ट केली, बरें आसा. दुसरी इलिगॅलिटी म्हणजे तेंच्यांनी परत डीएमएक धाडले नोटीस. डीएमएक नोटीस धाडून अशें आमी सगळे कितेंय पेपर इनवर्ट करता आसतना त्या मनशाची फिजिबिलिटी पळयता, आमी तो मनीस करेक्ट आसा, जेन्युइननेस पळयता. हांगासर जेन्युइननेस न तपासता एक खंयचो तरी रँडमली थर्ड पर्सन येवन आमचेर एप्लिकेशन करता की नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव करपाचें VCPचेर म्हणून. आनी हे एप्लिकेशन हे म्युनिसिपॅलिटी आमचो चेअरपर्सन घेता आनी तेचेर आनी मोशना खातीर आमकां मिटिंगूय कॉल आउट करता. तुमकां खबर आसतलें डीएमएन तांकां लास्ट टायम एकदा ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली. लास्ट टायम तांकां सांगलेलें की तुमी एड्रेस ह्या सारक्या मनशाक करा म्हणून, पूण तेंच्यांनी एड्रेस जेन्ना चेअरपर्सनाक केलो बाकीचे कंटेंट्स व्हेरीफाय करिनासतना चेअरपर्सनान ते एक्सेप्ट केले आनी तेचेर एक्सेप्टन्स म्हणून आमकां नोटिसीस इश्यू केले आनी आयच्या दिसा आमकां ह्या नोटिसीक जवाब दिवपाक म्हणून मिटींग कॉल आउट जाली. मिटींग कॉल आउट करपाक पयलीं म्हणजे ताका अधिकार ना, कित्याक तेजे कडेन स्टॅच्युरी पावर्स ना. स्टॅच्युरी पावर्स कोणा कडेन आसता? आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव हेडा कडेन आसता. एक गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसता जेका हे स्टॅच्युरी पावर्स दितात. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्जांक स्टॅच्युरी पावर्स येयना, कित्याक ती आतां आसा आपलो टर्म काबार जातकूच वयतली. सो स्टॅच्युरी पावर्स हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव केन्नाच आसना. हे चीफ ऑफिसराक एक गव्हर्मेंट गॅझेटेड ऑफिसर आसा ताकाच आसता आनी तेणी ते एक्चुअली आपूण एक्सेप्ट करपाक जाय. डीएमएन कितें धाडलेलें तांकां नोटिसाचेर ओन्ली एड्रेस टू द चेअरपर्सन करपाचें. एड्रेस टू द चेअरपर्सन करपाचें, कंडक्ट करपाचें म्हणून डीएमएन खंयच बरयल्लें ना. तेंच्या नोटिसाचेर कंडक्ट करपाचें हो शब्द ना. आसुनूय ह्या मनशान आमच्या चेअरपर्सनान फुडलो प्रोसिजर फॉलोअप करच्या पयलीं कंडक्ट करपाक म्हणून मिटींग कॉल आउट केली. ती तेजी फर्स्ट मिस्टेक, कित्याक की तेणी ते लेटर आपले कवर नोट आपलो एक नोट बरोवन तेणी ती चीफ ऑफिसरा कडेन मूव करपाक जाय आसलेली आनी मिटींग कंडक्ट कर म्हणून तेका तेणी थंयसर रिक्वेस्ट करपाक जाय आसलेली आनी ऑन हीज रिक्वेस्ट द मिटींग वूड हॅव बीन कंडक्टेड आयच्या दिसाची. पूण ते सगळे प्रोसिजर घातले हेंच्यांनी डब्यान. गोवा म्युनिसिपॅलिटीज एक्ट आसा पळय हो कायदो आसा, हो लोकां खातीर, लोकांचें संरक्षण जावपा खातीर कायदो केल्लो आसा. हेंकां कायद्याचें कांयच पडलेलें ना. हेंच्यांनी जे आमकां आतां हे व्हडले व्हडले सेलिब्रेशन्स करता, कायदो लोकांक एम्पावर करपाचे, लोकांक अशें करपाचें तशें करपाचें. अरे कायद्या प्रमाणे जर तुमी वागोंक ना जाल्यार लोकांची भलायकी तुमी कितें करतले सांगा. हांगासर आमी ऑलरेडी एक क्वेश्चन केलेलो चेअरपर्सनाक की खंयच्या प्रोसिजराचेर तो हांगासर ही मिटींग कंडक्ट करता, जाल्यार तेचे कडेन त्या उत्तराचो आन्सर नासलेलो. उपरांत तो सीओक सांगता की गायड कर, सीओ तेका गायड करता. वरभर आमचे टायम वेस्ट केले तेंच्या मदले डिस्कशन आनी तेच्या उपरांत तो खंयचे 56B कितें तरी घेवन येयलो तेजो सुद्दां तेणी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिवंक ना. हे 56B कितें म्हणटा आनी कितें ना. खंयच्याच हेचे कडेन कावन्सिलरा कडेन एक्ट बूक नाशिल्लो. तेणी एक्चुअली ते सगळें आमकां प्रिसायजली समजोवंक जाय आसलेलें. कितें एक्ट म्हणटा तें सारकें क्लियरली तेंच्यांनी स्टेट करपाक जाय आसलें. तेंच्यांनी आमच्या उत्तराचो आन्सर ना दिता हे नाका जालेली इलिगॅलिटी करून मोशन पास करून घेतला आनी अशें हे नाका जालेले आनी एडवांटेजीस घेवं शकता. कित्याक नाका जालेले प्रपोजल्स हे आपूण सायन करतले मरे, लोकांक घालतले मरे त्रासान हे, म्हणून आमी हेजेर निशेध करता. नो कॉन्फिडन्स मोशन हो आमच्या कावन्सिलर अमय चोपडेकरान हें केलेलो, लेटर केलेलें आनी त्या लेटराचेर आमी सगळ्या कावन्सिलरांनी सायन मारली. पूण खंय तरी एकूच सरनेम मातशें रॉंग जालें. चोपडेकाराच्या जाग्यार नायक येयलें आनी ते मागीर आमी मिटिंगेक रेक्टिफाय केलें. स्वता अमय थंयसर प्रेसिडेंट आसलो तेणी सांगलें बाबा आपल्या कडसून मिस्टेक जाल्या म्हणून आपूण रेक्टिफाय करता. आनी तेणी सांगलें आपूण मागीर सकयल सायन मारला, अमय चोपडेकर म्हणून सायन मारला म्हणून. आनी मागीर ते आमी सगळे जाण उठून नो कॉन्फिडन्स मोशन मारून सगळ्यांनी आपणाचे हात वयर केले. तितून 13 लोकांनी हात वयर केलो आनी हें केलें, मोशन हें केलें, इन फेवर ऑफ मोशन वोट्स केले आनी 13 जाण जाले. आता त्यांचे कामत सपोर्टर जे आसा तेंचे सांगला कोर्टान वयतले म्हणून. तेंचे पळय जेन्ना मनशान सांगलें, स्वता मनशान उठून सांगलें आपूण आसा ते आपल्या कडसून चूक जाली म्हणून,
आनी रेक्टिफाय केलें मिटींगेक आनी कामार न्हू आनी कितें उरलें आनी ते 13 जाण येयले न्हू वोटिंगूय जालें कशें आसता प्रत्येक मनशाक एकदां हें जाता तेंच्या उलोवपाचें तेणें उलयलें पूण ते एकट्याचे 56 हेच्या प्रमाणे ते सगळें सारकें आहा रामचंद्रान एक आरोप केला की बीजेपी कोणूच उडोवंक शकना बीजेपी उडोवंक शकता तो बीजेपीतलोच म्हणटा तुमी ते हो conflict कितें आसा? तेचेर हांव कॉन्फिडंट काय उलयना तेची प्रतिक्रिया तेणी सांगली ते हांगा आमी कशें आमी सगळे कावन्सील आहा ते बीजेपी आनी काँग्रेस अशें काय ना सगळे एकमेक सगळे आमी आसा सो आयज जी मिटींग कंडक्ट जाली तें ती प्रोसिजर सगळें जालें आं 13 जाणांनी मोशन हें केलो मूव केलो वोटींग जालें 13 जाणांनी वोट केलें सो फेर फेर जालें हय आता न्यू VCP चे केन्ना ते प्रोसिजर सगळें अजून हें जावंक ना कितें आतां ते डिस्कस करतले आयचे डिस्कस करतले